मालपे पेडण्यां जो महामार्ग बांदला ताचें काम सामकें खालच्या दर्ज्याचें जाला। दोंगर पोखरून रस्तो बांदला, मात थंयचें पालसण कोसळत आसा। सरकाराचें मातूय ह्या कामाचेर लक्ष ना म्हण आरोप शंकर पोळजी हांणी केला। RDX गोवा ब्युरो रिपोर्ट। हांव आयज पेडण्यां मालपे हायवेचेर आसा आनी हो न्यू बायपास रोड, हो जो न्यू आतां MVR कन्स्ट्रक्शन जो रोड करतात, ती आमची झाडां मारली, हो डोंगर कट केलो, सत्यानाश केलो सगळ्याचो। आनी हो आतां न्यू बायपास रोड जो करतात हेची परिस्थिती म्हाज्या फाटल्यान तुमी पळोवपाक शकता। हे जस्ट आतां कोसळ्ळा आनी सगळे रस्त्याचेर येयला। आतां ह्या रस्त्याचें आजून ओपनिंग जावंक ना, रस्ते गाडये वचपाक स्टार्ट जावंक ना। आतां जर सपोज गाडये जर वयताले हेवटेनच्यान आनी हे कोसळ्ळले सपोज, जाल्यार रिस्पॉन्सिबिलिटी कोण घेता? आयज जे हे MVRची जी क्वॉलिटी आहा कामाची, एक नंबर थर्ड क्लास क्वॉलिटी सारकी वयता थंयसर वयता ते रस्तो नेमला, कॉन्क्रिटिंगाची क्वॉलिटी बरी ना कितें। आनी आयज हो डोंगर जो ज्या पद्दतीन कट केला कितें, टोटल नॉनसन्स। आमी एका सिव्हिल इंजिनियरींग म्हणपाक शकना आनी खंयचोच कॉन्ट्रॅक्टर असले फालतू काम करचो ना, कित्याक डोंगर सुद्दां कट करपाक एक सिस्टम आसता। आमी जशें मायनिंगान पीट मारता न्हू, ते टायप हे सगळे सिस्टमान जावपाक जाय आसलें। पूण डायरेक्ट मशिनां हाडले, खरवडले आनी लांबच्या लांब हे आतां तेंच्यांनी पोखरून सकयल कॉन्क्रिटिंगाचें काम जालें हेंचें। आनी हे तेचें एग्जाम्पल पळोवपाक शकता कितें। हे जस्ट कोसळ्ळा, आतां फुडेंय कोसळ्ळा, थंयसर फाटल्यानूय कोसळ्ळा। इतचे कमीत कमी 8 ते 10 जाग्यांचेर कोसळ्ळा सगळें कितें। आतां म्हाका सांग, सरकाराचो लक्ष आसा हेचेर? आमचे जी PWD डिपार्टमेंट म्हणनाका, GSIDC म्हणनाका, हे जे तुमी कामां दितात न्हू, तुमचो लक्ष आसा हेचेर? तुमचे इंजिनियर लक्ष दवरता हेचेर? आतां फाल्यां सकाळीं कितें बरें वायट जर जालें सपोज, कोण रिस्पॉन्सिबिलिटी घेता? आतां हे रस्ते तुमी डोंगर पोखरून बांदल्यात कितें, तुमी सारके बांदूंक ना, रिटेनिंग वॉल घालता। आमकां जाल्यार दिसना ती रिटेनिंग वॉल सुद्दां उरतली कशी कित्याक। आतां वयल्यान जर खंयचो एक फातर येवन कोसळून जर सकयल पडलो आनी कोण 2 व्हिलर वाल्याचेर पडलो, 4 व्हिलर वाल्याचेर पडलो, व्हडल्या गाडयेचेर पडलो, व्हडलो डिझास्टर जालो, रिस्पॉन्सिबिलिटी कोणाची रे? कोणाची रिस्पॉन्सिबिलिटी? आयज जंगलां नश्ट करून, डोंगर काबार करून, झाडां काबार करून आयज हे तुमी डेव्हलपमेंट केला, कोणा खातीर? हे कोणा खातीर? हे व्हडले कोल कंपनीं खातीर, हे कोल कंपनी खातीर, हे आमच्या मोगान न्हू। पूण केले ते केले, बऱ्या पद्दतीन तरी करा मरे। टॅक्साचो पयसो आमचो खर्च जाला। आमी जे घामा कश्टाचे पयशे जे टॅक्स म्हणून पे करतात, तो पयसो हांगा लागलेलो आसा आख्ख्या देशाचो। आनी तुमी ही हलगर्जीपणां करतात कितें रे? तुमकां कमिशनां मेळोंक जाय म्हणून कमी क्वॉलिटीचें काम करून, लो क्वॉलिटीचें काम करून घेतात। आनी हे कोणाक भोगचें पडटलें? हे सादारण जनतेक भोगचें पडटलें। आयज हेंच्यांनी सगळे आमच्या पयशाची वाट लायलेली आसा। एवरी इयर हे सगळे मेंटेनन्साक येतले आनी हजार कोटीचे पयशे हांगा खर्च जातले। कोणाचे पयशे? आमच्या जनतेचे पयशे कितें। आनी हे सरकारान आमकां हे डेव्हलपमेंट दिलां, हे डेव्हलपमेंट सरकाराचें। आयज हे तुमच्या सरकाराच्या डेव्हलपमेंटाचो आमी निशेध करता। कित्याक सांग, आयज तुमी डेव्हलपमेंटाच्या नांवान सगळे कडेन झाडां मारले, डोंगर कट केले, आमचें पर्यावरण नश्ट केलें, त्या पशु पक्ष्यांक रस्त्यार हाडले, जनवरांक रस्त्यार हाडली, सगळ्यांक बेघर करून सोडले। हेका आमी डेव्हलपमेंट म्हणूंक शकना। आयज खऱ्या अर्थान आमचें पर्यावरण धोक्यान आहा ह्या सरकाराच्या नॉनसन्स डिसिजनां खातीर।